2 Maccabeo, chapter 12. जोप्पा आनी जामनिया शारांतल्यो घडण्यो. जेन्ना जुदेवां आनी सिरियांकारां मदें शांतीचो करार सोंपलो तेन्ना लिसियास राजा सोंशें पोत्तलो आनी जुदेव लोक आपल्या शेतांनी वावरूंक लागलो. पूण तिमोथ, जेन्नायोसाचो पूत अपोलोनियस, तशेंच हेरोनिमस, तशेंच डेफोमोन, सिप्रुसाचो निकानोर ह्या राजपालांनी जुदेव लोकांक शांतीन जिवंक दिलें ना. ह्याच कालाच्या अदमासाक जोप्पाच्या लोकांन तांच्या शारांत रावपी जुदेवां थंय एक बरेंच निश्ठूर कोत्तूब आदारलें. तांणी जुदेवां थंय इश्टागत जोडलेल्या परी केली आनी तांकां तांच्या घोच्च्यां सयत आपणे आडलोल्या बोटींनी दर्यांत भोंवडेक वचुया म्हूण सांगलें. जुदेव लोकां विशीं आपल्या मनान कसलीच वायट चिंतना नात अशें ताणें दाखयलें. शारांतल्या सगळ्या लोकांनी येवजण मुखार हाडलोली म्हणटच कसलोच दुबाव धरिनासतना जुदेवांनी तांचें मंत्रण बऱ्या मनार स्विकार केलें. पूण जेन्ना तीं सगळीं दर्यांत भायर आसलीं तेन्ना सगळ्या 200 तरी जुदेवांक तांणी दर्यांत बुडोवन मारलीं. जुडासान ही मनीसपणां भायली कोन्नी आपल्या जुदेव भावां थंय केलोली आयकून ताणें आपल्या सांगात्यांक कळयलें. देवाक प्रार्थना केल्या उपरांत तांची नीत करच्या विचारान त्या खुन्यांचेर तांणी हल्लो केलो. रातच्या कालोखान तांणी बोटी दवरतात त्या दोकाक उजो घातलो. थंय आसलेल्यो सगळ्यो बोटी उलपायल्यो आनी जे कोण थंय लिपलेले आसले ते तांकां सांपडले. तितल्यांचोय जीव काडलो. शाराचे दारवंटे बंद केल्ले आसले त्या नगराचे दारवंटे बंद आसलेल्यान तो परत गेलो. जोप्पाच्या सगळ्या मनशांक कोबार करपाचे हेतून तो परत येवचो आसलो. जामनियाच्याय लोकांन तांच्या नगरांत आसलेल्या जुदेवांक मारपाची येवजण केल्या म्हूण जुडासान आयकलें तेन्ना ताणें रातच्या वेळार जामनियाच्या लोकांचेर हल्लो केलो. बंदराक उजो घातलो. 30 मैल पयस आसलेल्या जेरुजालेम पर्यंत उज्याची झट दिसताली. जिलियादाक मोहीम. तिमोथीचेर हल्लो करचे खातीर थंय थावन एक मैला परस उदीक वचोंक नात. तेन्ना 500 घोडेदोल आनी 5000 आरबी घोडेदोलान तांचेर हल्लो केलो. तें एक बरेंच खोडेगांठ झगडें जालें. पूण देवाचे मजतीन ह्या अरण्यांत जिवपी रानवटी लोकांचेर तांणी जैत व्हेलें. उपरांत तांणी जुदेवां कडेन आपल्या इश्टागतीन जिवंक जाय म्हूण सांगलें. तांकां तांणी जिव्यो मोनजाती बसयल्यो आनी दुसरी कसलीय मजत जाय जाल्यार आमी ती दिवंक कबूल आसां म्हूण उतर दिलें. तांची इश्टागत धरल्यार वायटशी न्हय म्हूण जुडासाक दिसलें. ती जायत्या वाटांनी उपयोगाक पडूंक येता म्हूण चिंतून तांचे कडेन शांती घडोवन हाडूंक तो कबूल जालो. उपरांत आराब आपल्या तोंबुनी पोत्तले. जुडासान मजबूत दुर्गा भितर आसलेल्या कास्पीन शाराकूय हल्लो केलो. त्या शारांत विविध धर्माचो लोक जियेतालो. तो लोक आपल्या शाराच्या मजबूत वंतींचेर पातयेलोलो. तांचे कडेन पुस्कळ जेवणा खाणाचो वेपार सांबाळून दवरलेलो आसलो. म्हणटच भायल्यान कितलोय काल वेदो घालून रावले जाल्यार तांकां पर्वा आसचीच नासली. देखून तो लोक आतां जुडासाच्यो आनी तांच्या सांगात्यांच्यो मस्कऱ्यो करतालो. त्या लोकांन देवनिंदाय केली. पूण जुदेव सर्वेस्परा देवा लागीं मागताले. जाणें जोशुआच्या दिसांनी कसलेंच जोडमोड धाडिनासतना व कसलीच हातयारां नासतना जेरिको शाराच्यो वंती मोडून उडयल्ल्यो. तांणी वंतींक एक भयंकर हल्लो केलो आनी ती देवाची खोशी आसली म्हणटच तांणी शार आपल्या ताब्यांत केलें.
जुदेवांनी इतल्या मनशांचो जीव काडलो की थंय लागींच नद आसली ते नदीचें सगळें उदक रक्ताच्या रंगाचें दिसतालें. त्या तळ्याची रुंदाय मैलाचो चवथो वांटो आसली. कार्नियामान झूज थंय थावन ते 95 मैल वचून जुदेव देसांतल्या शाराक नगरांत पावले. थंयच्या लोकांक तुबियानी म्हणटात, पूण थंय तांकां तिमोथी सांपडूंक ना, कित्याक तो त्या पयलीं तो प्रदेश सोडून गेलो. ताचे कडेन आनी कितेंच करूंक जावचें नासलें. ताणें फकत आपल्या फाटल्यान एके सुवातेर खोडेगांठ सैनिकांचो जमो दवरलो. माकाबेसाचे दोग सेनापती दोसियथस आनी सोसिपातेर हांणी त्या जम्याचेर आक्रमण केलें. थंय आसलेल्या सगळ्या 10,000 झुजाऱ्यांक मारून उडयले. तेन्ना माकाबेवसान आपली फौज जायत्या विभागांनी वांटली आनी ते विभागांचे अधिकारी नेमले. 120,000 पांयदळ आनी 2,000 पांयशीं घोडेदळ घेवन आसलेल्या तिमोथीची माकाबेवसान फाट धरली. जेन्ना तिमोथीक कळ्ळें की जुडास आपल्या फाटल्यान आसा म्हणून ताणें बायलांक आनी भुरग्यांक तांचें सामान तांचे कडेन दिवन तांकां कार्नायमच्या शारांत धाडलीं, कित्याक थंय फौजेन पावूंक आनी ताका वेदो घालूंक बरेंच कठीण आसलें आनी थंयची वाट अशीर आसलेल्यान प्रवेश करूंक अडचण जाताली. पूण ज्या वेळार जुडासाचे फौजेचो पयलो विभाग नदरेक आयलो तेन्ना दुस्मानाच्या सैनिकांनी चारूय वाटांनी कितें तर देवान धाडलेलें दिसणें पडलें. ते इतले भिरांतीन कडकडले की ते पिशे कशे हेवटेन तेवटेन धांवूंक लागले. कांय जाणांक तांच्याच मनशांच्यो तरसादी आनी भाले तोपोन जखमी जाले. तर जुडास आनी ताचे सांगाती आपले कडेन घडटा तितले रस्तीन तांचे फाटीक लागले आनी उणेंच त्या 30,000 सैनिकांचो जीव काडलो. खास तिमोथीक दोसिथ्योस आनी सोसिपातेर हांच्या फौजांनी सांपडायल्लो. पूण ताणें आपलो शाणेपणाचो वापर केलो. ताणें जुदेवांक सांगलें की तुमचीं जायतीं घरचीं आमचे कडेन कैदी आसात. म्हणटच म्हाका कितेंय जालें जाल्यार तांचो सगळ्यांचो जीव काडटले. शेवटी ताणें भास दितोच की कैदी आसलेल्यांक आपूण परत घरा धाडटा म्हणून. तेन्ना तांणी आपल्या भावांचो जीव वाटावंक ताका सुटका दिली. ताच्या उपरांत जुडासान कार्नायच्या शाराचेर आक्रमण केलें आनी आतारगातीस देवीच्या मंदिरांत गेले. जंय 25,000 झुजाऱ्यांक मारून उडयले. एफ्रोन आनी सिथोपोलिसा वाटेन पोत्तणे. शार आनी मंदीर सारकें पाड करून सोडलें. ताच्या उपरांत ताणें किल्ल्या भितर आसलेल्या एफ्रोन शाराचेर हल्लो केलो. हांगा लिसियास आनी सगळ्या राष्ट्रांतले लोक रावताले. खोडेगांठ आंगलोटीचे तरणाटे वणटीच्या फुड्यांत रावून जीव मारून झगडटाले. भितरल्यान व शारांत भरपूर झुजाच्यो वस्तू आनी हात्यारां सांठावन दवरलेलीं आसलीं. पूण जुदेवांनी देवाची मजत मागली जो दुस्मानाचें बळ चिड्डून उडयतालो. म्हणटच तांणी शार जिखून घेतलें. सुमार 25,000 लोकांक जिवेशी मारलो. थंय थावन तांणी बेतशान शाराची वाट धरली. हें शार जेरुसल्याक थावन 75 मैल पयस आसा. थंय पावतच थंयच्या जुदेवांनी जुडासाक सांगलें की शारांतलो लोक आमकां खूब मोगान लेखता आनी तांच्या आंगोड वेळार लेगीत त्या लोकान आपणाक आपली मजत दिल्या. तो जुडासान आनी ताच्या सांगात्यांनी त्या लोकांचेर आभार मानले आनी तशेंच तांचे कडेन मागलें फुडाराक लेगून जुदेव लोकां कडेन बरे संबंद सांबाळून चलोवंक. उपरांत ते जेरुसल्याचे वाटेक लागले. थंय ते पिकेची परब येवंक थोडेच दीस आसात म्हणल्यार पावले. गर्जियासा आड मोहीम. 50व्या दिसाचे परबे उपरांत ते गर्जियासाक फुडो करूंक गेले. गर्जियास इदुम्याचो राजपाल आसलो.
तो तांकां 3000 पांयदोळ आनी 400 घोडेदोल घेवन मेळ्ळो. लढाई सुरू जाल्या उपरांत जुदेवांचे कांय झुजारी मेले. जेन्ना दोसिथियस नांवाचो एक तोबियानी शिपाय आसलो, तो बलवंत आसून एक घोड्यार रावन झुजपी आसलो. ताणें जॉर्जियसाच्या आंगावल्याक धरून ताका सोकला उडयलो. आपले अख्खून ताकतीन ताणें ताका जोडपायल्लोसो केलो. ह्या आतां किंमत नासलेल्या मनशाक जिवो सांपडायतलो म्हणून तो चिंतालो. पूण अकस्मात थार्सियांतलो एक घोडेकार दोसिथियसा सोंशें आयलो आनी ताचो एक हात कातरलो. हे पोरी जॉर्जियसाक मारिजा शारांत पळून वचूंक संद मेळ्ळी. अजून पर्यंत जुदेव झुजारी एद्रियासाच्या फुडारपणा खाला बरोच वेळ झुजताले आनी थकलोले तर जुडासान सर्वेस्पराक उलो मारलो. आमचे फौजे वाटेन तूं आसाय म्हूण दाखय म्हणून देवाक सांगलें. तेन्ना जुडासान आपले गांवचे भाशेन एक गायन गावंक सुरू केलें. तें गायतना जुडेवांनी गॉर्जियासाच्या फौजेचेर एक आकांताचो हॉलो केलो आनी तांकां पळून वचपा सारकें केलें. झुजांत मेलोल्या खातीर योद्ध. लढाई सोंपल्या उपरांत जुडासान आपल्या मनशांक आदुलान म्हणलोल्या नोगरांत व्हेले. तो सोनवाराचो आदलो दीस आसलो म्हणटच जुडेवांचे चाली परमणे तांणी आपल्याचीच नितळसाण केली आनी पवित्र दीस मनयलो. दुसऱ्या दिसा जुडास आनी ताचे मनीस लढायेन मेलोल्यांच्यो कुडी एकठांय करूंक लागले, कित्याक तशें करप ह्या वेळा मेरेन ताकतीचें जावन आसलें. तांचे पुर्वजांचे समाधींनी तांकां पुरपाचे आसले, पूण मेल्ल्यांच्या एकल्याच्या आंगावल्या भितर तांकां धाकट्यो देवांच्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो. त्यो तांणी आपल्या आंगावेली लिपयल्ल्यो. त्या देवांची पुजा जामन्यांतलो लोक करतालो. समृद्धी परमणे तांचो उपयोग करूंक जुदेव लोकांक आदवारलोलें आसलें. तेन्ना आतां सगल्यांक कळून आयलें जे हे मनीस कित्याक मरूंक पावले तें. म्हणटच तांणी सर्वेस्पराची वाखाणणी केली. जाणी कितें गुपीत लिपयल्लें तांची ताणें नीत केली देखून आनी तांच्या पातकांतले तांकां सारकें नितळ कर म्हूण मागलें. तेन्ना उदार मनाच्या जुडासान पातकां सोशिल्ले पयस रावचे म्हणून सगल्या लोकांक उपदेश दिलो, कित्याक पातक केल्ल्या मनशाक देव कशी खास्त लायता तें तांणी आपल्या दोळ्यांनी देखलोलें. ताणें इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जण एकल्या कोडची पट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयाचें नाणें जमा करूंक पातकांच्या फारीकपणा खातीर एक योद्ध भेटोवंक ते जेरुसलेमाक पाठोवन दिले. पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण मनांत धरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ करणी केली, कित्याक लढायेंत पुडलोले नव्यान जिवंत जातोले म्हूण तो सोत मानून घेनासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी वस्त आनी पिशेपण जातें. भोक्तीपणान मेलोल्यांक एक उत्तम मजुरी दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भोक्तीची आनी दयाळ चिंतना. देखून मेलोल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणाचो योद्ध भेटोवंक लायलो. देवाचें उतर हें